नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार कार्यावळीत तुमचे येवकार. आज आम्ही एक महत्वाच्या प्रश्नाचेर हांगा चर्चा करून आसात, ते म्हणजे गोंयांत जे ड्रग्स आसात ते इतले वाडल्यात की अशें दिसता की गोंय म्हणटा ते इंडियेचे ड्रग कॅपिटल काय कितें अशे तरेची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी हे ड्रग फकत एक तेंपार ड्रग अशें आशिल्ले की फकत आमचे कोस्टल बेल्ट थंयच चलताले. आतां ते ड्रग्स गांवांनी पावल्यात. आनी ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी चर्चा हांगा करपाक आपयल्यात त्यो प्रतिमाबाई कुतिनांका. प्रतिमा येवकार. प्रतिमा, तुका हांव फकत एक आंकडेवारी दिता 2025ची. तातूंत भितर 2025क गोंयाक भितर आमचे ANC एंटी नार्कोटीक सेल आहा ताणें 163 केसीस बूक केल्ल्यो आसात. इन दॅट 212 एक्युजाक अरेस्ट केला. आउट ऑफ दॅट 32 आर फॉरेनर्स. सगळ्याका व्हडले म्हणजे 78.48 crores वर्थ ड्रग्स. 78 crores 48 lakhs worth drugs have been seized. This is in 25. 25 एका वर्साक. म्हणजे 12 म्हयन्याक जर कोत केल्यार म्हयन्याक कितले जाता ते पळय तूं. My God. सो हे जर पळयलें एक वटच्यान आमचे कोण सरकार म्हणटा, पुलीस म्हणटात झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स म्हणटात. आनी दुसरे वटच्यान एक वर्साक 78 कोटीचे ड्रग्स. आनी हे 78 कोटीचे ड्रग्स म्हणल्यार पसून हे कितें आसतलें, दीस वील बी द टीप ऑफ द आयसबर्ग आसतलें. टीपच जर 78 crores जाल्यार तर सकयलो हो जर आहा बेज आसा ती कितली आसतली. सो हे जर पळयलें जाल्यार तुका कितें दिसता काय म्हणून गोंय सद्याक खंय पाविल्लें आसा? पहिले म्हणटा ते तूं मानून घे ना मानून घे, बट इट इज अ बिटर ट्रूथ वॉट आय एम ट्रायंग टू से. गोंय पयले सारकें उरूना. आनी दुसरें म्हणटा तें गोंयांक म्हाका दिसता आयज खंय तरी आमी नांव दिवपाक पडटा की इट इज बिकम द ड्रग इज बिकम द कॅपिटल, ड्रग कॅपिटल जालें आसा. गोंय आमचें ड्रग कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणपाक जाता. कित्याक रायझींग केसीस ऑफ ड्रग्स वीच हॅव बीन इनक्रीज्ड. Now you have just told me the number of last year. 2025 म्हणटा तूं 78 crores आनी कितले तरी 78 crores 48 lakhs ऑफ वर्थ सीज केला ड्रग्स. सो तुका दिसता आपले 78 crores म्हणल्यार नंबर आयकपाक म्हणल्यार तूं पळय खंय पावलो तो. बट आय फील 78 crores इज जस्ट ती सांगता हे जस्ट टीप, दिस इज नथिंग. कोट्यांनी चलता आसतले आनी हे कोणाच्या आशिर्वादान चलता आसतले. टू चीप दे आर सेईंग. नाव फाटले दिसांनी आतां कितले तरी ते ट्रॅक करपाल्या केसीस. आय थिंक काणकोणी केल्ल्यो आसा. काणकोण आसा. हय. म्हापसाय केल्ली आसा. काणकोणांत आनी एक फाटल्या जर एक 2 म्हयन्याक जर हे केल्यार 6 केसीस केल्ल्यो आसात. तातूंतले 2 रिसेंट केसीस म्हणजे एक नायजेरियनाक अरेस्ट केला ताणें आनी ताजे कडल्यान 1 crore 10 lakhsचे ड्रग्स सीज केल्यात. ताजे फाटल्यान काल म्हापसाय एक केला, तो गोंयकार भुरगो. ताजे कडल्यान 65 lakhsचे ड्रग्स हे केल्यात. ताज्या पयलीं काणकोणा आनी एक केल्ले वॉल्टर फेर्नांडीस म्हणटा तो 2 दिसां पयलीं. ताजे कडल्यान अरावंड 6 lakhsचे आमचे ड्रग्स हे केल्ले. सो इट लुक्स लायक पळयलें जाल्यार हांगा सगळे इतले हे चल्ला की आनी झिरो टॉलरन्स कसले काय म्हणून. दिस इज जस्ट तुका आय वॉश झिरो टॉलरन्स. आज पेपरार 2 दीस येतले ना तशें म्हणना. आज गोमंतकान हय एडिट हाडल्या. तातूंत एडिटाक भितर म्हणटा की इज दीस ज्यो कारवाय जातात ते फक्त कितें ह्या ड्रग्स विरोधी आंकडे यशाचा दाखला की समाजाचा हादसा काय म्हणून. म्हळ्यार कितें हे फकत केसीस तुमी दाखयतात काय सगळी सोसायटी सामके ड्रग्स मय जाल्यात हाजो हे काय म्हणून रेप्लिका काय म्हणून. सो अशें हे सारकें दिसना काय म्हणून तुका? पयले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट म्हणूंक सोदता गोमंतक एज एनी न्यूज पेपरान जे हाडल्या ती. मॉर्निंग ऑल्सो आय हॅड गॉन थ्रू इट. दुखता कित्याक जाल्यार मरे दुखता म्हणल्यार आतां तूं म्हणटा नायजेरियनाक दवरलो, मागीर आनी कोणाक खंय तरी. आतां तूं पळय आतां तेणी म्हणटा तूं काणकोण 2 केसी घेतली दवरल्या आनी खंय दवरल्या, टोटल 6 दवरल्या. सो दीस इज द ओनली थिंग. अरे वच आनी पळय गांवां कोस्टल बेल्टात पयले सगळे कडेन ड्रग्स म्हणटाले. Is from coastal, they have come to the villages, they have come in the schools premises, they have come in the colleges, and who is to be blamed for it? अनेक तुका एक अपडेट जर दिवपाचें जाल्यार 2 दिसां पयलीं म्हळ्यार 4 तारखेर कुडचड्याचेर एक केस धरल्या जे 2 जाण
मेजन म्हूण आमचे कार्पेंटर म्हूण काम करपी तांकां हुबळी साकून ते जवळपास 10 लाखाचे गांजा घेवन येता, तांचे 10 पॅकेट्स ऑफ गांजा सापडली. ते केम बाय वन इज फ्रॉम ओरिसा एंड वन इज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. आणि ते रावता तिळामळ सारखे. तिळामळ म्हणजे तुजो बापूय थंय हेडमास्टर आशिल्लो, तो गांव कसलो खबर आहा तुका? इट इज जस्ट लायक अ खेड्या भशेन गावतो. त्या खेड्यार पसून आता ड्रग्स अशे पाविल्ले आसात. See, I feel, no, Sushant, somebody might like it or not like it, but I feel who is responsible for this? Which department is responsible for this? I am directly saying, see, Home Ministry, कितें जावं तूं, police पेट्रोलिंग असता, पुलिसांक सगळ्या कडेन पावतात. पुलीस हांगा कित्याक पावना? ओ इज इट हफ्ता which is been given to them? आता हे फक्त आता भायर सरला आनी आयला म्हणून. आणि म्हाका दिसता हे दाखयतले 6 केसीस आनी 10 केस दाखयतले आनी परतून हे म्हजे मागला जातले. कित्याक दिस इज नॉट गोईंग, दिस आर नॉट द ओनली थिंग. कोट्यांनी वयर साकून सकल सगळे भरलेले आसा आनी कोणाची बली घेवपाल्या, आमच्या गोंयकारांची भुरग्याची बली घेवपाल्या. आता कोण ते नायजेरियना कडेन हांगाच न्ही, कालांगूट वच, यू गो टू कालांगूट. कालांगूट बरें आहा, कालांगूट म्हणटा पेड्या जालेच म्हणटाले, पाळोळे मेळपाक लागले. पाळोळे, कालांगूट, मांद्रे हे सगळे कोस्टल पयलीं मेळटाले. तूं तितले पयस वचनाका रे. तुका दिसता मडगांव ड्रग्स मेळना, नाविली मेळना, कुंकोळी मेळना, कुर्तोरी मेळना, आनी ड्रग्स हॅव रीच्ड एव्हरी कॉर्नर. दामोदर कॉलेजीच्या ग्राउंडाचेर, दामोदर कॉलेजीचे ग्राउंड म्हणटा तूं, हांव तुका सांगता, आमचे नावेली फोर्सुले म्हणटा ग्राउंड आसा. आणि हे तुझे पिओ पाद्री म्हणटा ते आमचे हे आसा पळय चर्च, ताचे फाटल्यान ग्राउंड आसा. मागीर ब्रिजाचेर भुरगे तरणाटे धाकले भुरगे स्कुलांतनी ड्रग्स पावले आसा आनी पेडलर्स. आणि ते कितें करता, वयर साकून येतात ते हे नायजेरियन हाडपाचे त्यांचे दुसरे ट्रॅक आसता. आमचे गोंयचे भुरग्यांकनी हितूंत शामील केल्ले आसा. आणि तितूंत म्हाका आयकपा येता ते भाशेन से आस आसताच, कोणा आसना, पूण हांव म्हणटा तुमकां पगार मेळटा न्ही, पुलिसांनी पगार मेळटा. कितले कडेन खंय पुलीस आर हँड इन ग्लावज, पुलिसूच हप्ता घेतात, खंय पुलिसूच आसता खंय तितूंत. धरले जाल्यार रेड मारली जाल्यार खंय हाफ. सो वॉट इज गोइंग ऑन? हे हप्ता रेंज 15 लाखा साकून 25 लाखापर्यंत अशी हप्ता. अरे म्हाका आयकपा येता भाशेन डेट इज टू बी विथ वन पेडलर, एक पेडलरा कडल्यान कितले पेडलर आसता ते. बरें, आतां तुका सांगता हांव, आय डोंट नो वेदर यू आर अवेअर ऑफ इट. वा खंय कोणा एकल्याक धरला पळय, तो कोणाक धरला पळय आनी कितले तरी ताजे कडेन ड्रग्स सीज केल्या हांगा न्ही रे तुमचे काणकोण. सो तितूंत एकल्याक खंय धरला पळय, ताजे खंय तो भायलो, नॉट गोवन, मायग्रंट. ही इज केरलाइट. He's a Keralite. But he's staying for more than 10 years in Goa. So 10 years पुलिसाक ट्रॅक मेळुना, खंयच्यान ड्रग्स होता, कोण पेडलर, कोणाक खंयची भुरग्यां दिता ते मेळुना. ओके फायन. बट आय एम शॉक्ड, म्हाजे कडल्यान सोर्सीस आय एम टेलिंग यू टुडे, इनसाइड सोर्सीस इज दॅट his mother, it seems, was staying on rent in one of the police's house. आवयच्या नांवान खंय ते रेंट थंय रावताले. सो वॉज दीस ड्रग गोईंग ऑन? ते पेडलर जावं कितें जावं स्टॉकिंग खंय जाताले, ते घरा जाताले. ताजेर पयलीं सीएमान कारवाई करपा जाय. द पुलिसाच्याच घरान हे विशय आमी आमच्या SP सावथाक विचारले. टिकम सर राव, आतां टिकम म्हणटा तो साउथ गोयचो डिस्ट्रिक्ट वो आसा आमचो SP मडगांव आसतो आतां हालींच आयला आसतलो. ओके, बट एज फार एज आय नो, ही वॉज द DYSP इन केपें, काणकोण. ते ज्युरिडिक्शन तो आशिल्लो DYSP. सो अंडर हिज नोज ही नेवर ट्रॅक दिस. दे से इज अ नो नॉनसेन्स ऑफिसर. सो ताका कांय टिकम साहेबाक खंयचीच ड्रग केस येवना. आतां जेन्ना रायज जाल्ले आसा, बिट्स पिलांनी असल्या एज्युकेशनल हब जे आसा, रेप्युटेड हब, थंय सहसा भुरगे मरपाले, तितूंतले 3 कन्फर्म ड्रग्स घेवन मेल्ले म्हणून आसा. कॉलेजींतली ड्रग्स पावले. तेन्ना टिकम साहेबान केन्ना हें करूं नाका म्हणटा, इन्स्पेक्शन करूं ना, पेट्रोलिंग करपाक लावना. ओ दिस वॉज ऑल गोईंग हफ्ता. सी दे हॅव नथिंग टू लूज, बिकॉज तांकां गोंयचे भुरगे मरपाल्या, ते हाडून दिता, ते पयशे करता, प्रत्येकाक आपलो हप्ता मेळटा. बट एट द कॉस्ट ऑफ आवर यूथ. आणि कोणाची बली चलता, आवय बापायच्या भुरग्यांची बली चलता. तूं कितें म्हणटा, पुलीस आर हँड इन ग्लावज विथ दिस? मेनी प्लेसीस देर इज. आय एम नॉट सेइंग ऑल द पुलीस, बट आय एम टेलिंग यू 40% हे आसाच. कित्याक हांवें आयकलेलें आसा तेचेर आमची नाविली ड्रग्स चलता, ड्रग्स घेतात भुरगे. कितले बरे घरांतले भुरगे जाणा तूं, वीड कोकेन हितूच पडिल्ली आसा, चेडवां हितूच पडिल्ली आसा. ताजे टायमींग आसता, ग्राउंडार येता वता. आमी ट्रॅक करपाक तोळेबान म्हणून आसा आमच्या नाविली, तोळेबान, कोलदेम आनी दियालगोन म्हणटा एक तोळेबान, ब्युटिफूल लेक आशिल्ली. म्हाका गांवच्या लोकांनी आपयलें 4 म्हयने पयलें आनी सांगलें रातचें हांगा 11 जातकीर भुरगे येतात, की ते नशा करतात, धुंवर आनी बोवाड किंचाळी मारतात, चेडवां चले सगळे. सरावंडींग प्लेसींतल्यान आमच्या नाविली येता म्हणून, सरावंडींग प्लेसीस, बिकॉज इट इज अ आयसोलेटेड प्लेस. आनी ते रावता ते लोकांक त्रास जातालो. तेन्ना हांवें 2-3 फावटी भुरग्यांक सांगलें, मातशें पळया खंयचे भुरगे कितें ना. येता मॅडम 11 येता, 4 वता, ते वीड मारताय, कोकेन मारताय, ड्रग्स मारता. हांवें कोणाक धरलो?
एका रूप कोणतो सूरज सामंत जो पिया आयल्लो आसा मडगांवचो ताका धरलो ताचे तकलेर बसले लेटर दिले लोकांक घेवन आयले आनी वचून थंय आमी हें केलें पुलिसान म्हाका हें सुरजान जाल्यार उतर दिलें पियान that we will do patrolling. Yes, they used to do every day, and now I can say proudly that Toleban म्हणटा ते प्लेस ब्युटिफूल तशेंच आतां ते आशिल्ले पळय तेन्ना सगळे क्लियर जाल्ले आसा बट हाऊ मेनी प्रतिमाज एंड हाऊ मेनी पीपल वील गो हू जॉब इट इज ओके मारगांव पुलीस डीड दीस जॉब ऑफ पेट्रोलिंग एंड फिनिशिंग इट ऑफ यू नो हाऊ मेनी पीपल भुरगे हे पेडलेजा कडेन घेता खंय इतले पोटले मेळटा खंय 2-2 हजारात हें आयकून म्हाका शॉक आनी तितून चलयो आमच्यो बरी पडिल्ल्यो आसा बरे घरांतले चलयो पडिल्ल्यो आसा आवय बापाय हेल्पलेस सम मदर्स एंड फादर्स वॉट they feel what they are busy in their life घे पैसे घे but you must keep the track ते भुरगे पैसे खंय घालतात ते ओ भुरगे आता आयसोलेशनात निघतात दे आर गॉन फॉर पार्टी म्हणतात बट दिस इज व्हॉट इज गोइंग ऑन सो गोवा बिकम आता उठता पंजाब म्हणटा गोवा उठता पंजाब वर्स ड्रग्साचे भुरगीं सुसायड करून मेल्लीं आसा ते पैसे दिवपाक मेळना म्हणून ते पोटल्यो दिता हाडून दिता पळय आनी हितूंत खंय व्हडले व्हीआयपीचे भुरगे आसा इन्फ्लुएन्शियल लोकांचे भुरगे आसा नाका धरल्यार तोंड उक्ते जाता पूण नाका रेप्युटेशन नांव उक्ते जातलें थोडे पुलिसांचे भुरगे आहात पुलिसाचे आय एम टेलिंग यू केले रेड मारली जाता पूण आपले हे करतात बट बली कोणाची काडटा बिकॉज इट इज बियॉन्ड वन्स यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स नो यू डोंट हॅव कंट्रोल ओवर ड्रग्स तुका जाय दिसता आतां पयर म्हजे कडेन एक केस आयिल्ली बापूय म्हाका सांगता आपूण खंय रेबा वचून घालता तो भुरगो रडटा जायना म्हणून आवय एकलो भुरगो म्हणून खंय आवय ताका परतून काडून हाडटा कॉलेजींतलो तो रेबांतले कित्याक आवय ते पळोवपाक जायना मग आवयक वायट दिसता आवय ते लिपून पयशे दिता यू आर किलिंग युअर ओन सन यू हॅव टू सेंड इन रेप बट हे जड आसा पळय हे मूड आसा पळय हें काडून उडोवपाक जाय यू ऑल शूड नॉट थिंक पुलीस जावं खंयचोय मंत्री जावं खंयचो मिनिस्टर जावं हितूंत कोण इन्फ्लुएन्शियल आसा पळय मदले मनशां तांकां हफ्ता मेळटा पयशे डोंट गो फॉर इजी मनी एट द कॉस्ट ऑफ आवर गोवन यूथ आमच्या भुरग्यांची बली काडपाक यू कॅन यू इमॅजिन बिट्स स्किलांनी वॉट आर द फीज भुरग्यांक कशे धाडटात ते शिकोवपाक इतले इंटेलिजंट स्टुडंट्स आसतात ते आय हॅव हर्ड इवन इंजिनियरिंग करतात त्या स्कुलांनी ड्रग्स पावले आसा दोतोर शिकतात थंय पावले आसा ते तरी बरे आहा हियर दिस बीट सील्स तांके टोटली बंद आशिल्ले थंय सेक्युरिटी आसता अरे सेक्युरिटी हाय लेवल हाय प्रोफायल थंय मेंटेन हे सेक्युरिटी गेट्स सगळे बंद भितर कशे ड्रग्स पावता कित्याक कोण तरी आसा तो हाडून दिता सप्लाय करता भुरग्यांक इतले हे ना इझी ना ते वचून थंयचो आमदार आसा न्ही आमचो अंतोनवाज ताणें हातूंक आमच्या प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयला बरोबर काय तातूंत तो म्हणटा की थंय एक झर म्हणून एक जागो आसा थंय ड्रग्स मेळटात ड्रग्स मेळटा मागीर अशें हे आहा सो ना ताका लागून तो म्हणटा की हातूंक आमचे जे बिट्सान शूड कम आउट विथ सारखे क्लीन हे कितें थंय कशें सेक्युरिटी आहा ते दवरपाक जाय ते तो सांगपाक जाय सेक्युरिटी इज देर खंय सारखे ब्युटिफूल खंय सारखे बंद खंय काय ना खंय चॅकिंग बॅकिंग सगळें तरी पासून कशी भुरगीं मरपाक लागल्या तरी पासून कोण दिता हाडून तांकां सो तुमी पळयात न्ही हू इज इनवॉल्ड यू थिंक नो बडी इन द प्रिमायसीस इज इनवॉल्ड टू गेट एंड गिव द ड्रग्स अरे जेलात न्ही जेल कोलवाले जेलांत आनी सडा जेलांत ड्रग्स मेळटा हांव सांगता तुका म्हळ्यार तुमी फक्त धरतात मागीर एक जेलराक कोणाक धरतात मेळ्ळे म्हणटा तो हाडटालो ताका सस्पेंड करता उलयतात यू ऑल सी द हायर अप्स नो देर इज अ रॅकेट गोईंग ऑन जेलात न्ही देखून इन बिहायंड द बार्स ऑल्सो मनशाक जे सेक्युरिटी चड म्हणटात चल पुलीस म्हणल्यार कितें गव्हर्मेंटाचे जेल ती ते जेलात देखून ते घेतात मरे खंयचे ड्रग्स घेनात ड्रग्सांचें नांव सांगतात मरे आय एम नॉट टेल यू लायज I got one lady girl who just in her 30s who is consuming drugs आणि नाव सांगता कसले स्निफिंग करपाचे कोकेन ऐकलं नसलेले नांवां आणि आवय बापूय सारखे डिप्रेशनाक पडिल्ले आसा हू इज गिविंग हर धरा मरे करा मरे रेड हांव सांगता चल नाविली यात तुमी आमचे ग्राउंड आसा पळय आमचे माणपात ग्राउंड आसा फाटल्यान पोरसुले म्हणटा ग्राउंड आसा ते ब्रिज आसा पळय पेट्रोल पंपाचेर येयात पळयात जायते जागे बिचार वसात अर्ली मॉर्निंग कॉलेजीची भुरगीं धाकली स्कुलांतली भुरगीं 8th 9th 10th सगळे why because of these people and they are giving this telling 78 crores सीज केल्या म्हणून ड्रग्स 78 crores is nothing वो सगळं हे जाल्लो आसा आणि योला फिनिशिंग आ गोवा म्हणटा ते आमचे बॅकबोन म्हणटाले टुरिझम बरें करा मरे आयज लोकांक हें जावपाक ना आणि नायजेरियन ते कोणाचे गॉड चिल्ड्रन असतात तूं वच आनी पळय मरे गॉड ते नायजेरियन कोणाचे कोण तांकां पोसता इट इज नॉट ओन्ली नायजेरियन टॅक्सीस हापता बट वयर खंय पावयता ताका धरा मरे कोट्यांनी पैसे बिस्ते येना ते हॉटलां बिटलां 5 स्टार हें बिस्ते जायना पेट्रोल पंप बीन बिस्ते जायना हे आसनाका खरें बिझनस फ्लरिश जायना दिस इज सेकंड धंदो ऑफ सम हू आर इनवॉल्ड इन्फ्लुएन्शियल पीपल हू आर इनवॉल्ड एंड आय एम मेकिंग अ चार्ज
because I am bothered and concerned about the girls and boys of Agwa who are dying. It is तुम्ही तांकां हितूंत घालतात एक फावटी नशा केलो न्ही मागीर ते नशांतल्यान भायर येवपा जायना खंय हो असलो नशा आसता हो ड्रग्स कितले तरी आमचे यूथ मरपाले आयज वायट दिसता मारगांव स्कूल्स गो सरावंडींग कॉलेजीस तूं तांचे नर्कोटीक टेस्टूच कर मरे चल हांव कितें म्हणटा रातचे भुरगे आसता पळय तांकां पुलिसांनी वचपाचें व्हरपाचें धरपाचें तांचे कडेन उलोवप ना तांकां सारकें धरपाचें आनी डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल JMCत व्हरपाचें आजिलोत व्हरपाचें म्हापसा आनी टेस्ट करा मरे नार्कोटीक तुमी बायक चलयता कोण कितें सोरो पिवन बायक चलयता म्हणटा ताका अल्कोहोलीक टेस्ट करता ताका फायन लायता आनी ड्रग्स आर गोईंग डिसायड आयज बरें दिसता खंय तरी हे गाडे आसा पळय हे कितें ते रस आमलेट आनी सामोसा बीन केटीसी कडेन मेळटा पळय ते खंय तरी मडगांव पुलिसान आयज सद्या तरी 10 o'clock बिहायंड स्टॉप केल्ले आसा 8चे बिहायंड आय डोंट नो टायम दिलो आसा रेस्ट्रिक्ट केल्ले आसा ते करपा जाय कित्याक हांवें आयकलां पेरंट्सांक सांगून फोट मारून पार्टीक वता फ्रेंड्साच्या काजराक वता म्हणटात आनी खंय चलयो आनी चले बरी घरांतली ड्रग्स मारता मागीर चारांक खंय ती वचून रस आमलेट खावपा वताली आतां ते बंद केलां हांव म्हणटा तेच रातचे पेट्रोलिंग केलें न्ही सगळे सोंसड्यार देखून खूब केसीस सोंसड्यार देखून वचून मारता खंय बेनावली मोंतार मारता खंय आमचे मडगांव मोंतीर मारता भुरगे खंय दिसाचे मारता 5 6 स्टार्ट जाता तांचे ते घेवन बसता खंय ते धरा मरे डोंट थिंक हफ्ता हे इल गॉटन मनी तुमी चिंतनाकात लोकांचे चिंतात आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचे बळी काडटात ते चिंतात म्हणटा सो जर अशी परिस्थिती आहा जाल्यार आतां ब्लेम कोणाक करतले पॉलिटिशियन्स तांकां सपोर्ट करतात ते काय जे जाणे एग्जिक्युशन करतात ते पुलीस कोणाक पयली ड्युटी म्हणटा ते हांव म्हणटा पळय पुलीस आपलें काम करता हांव ना म्हणना आनी पुलीस जाता कित्याक ते शपथ घेता पुलीस जाता तेन्ना दे टेक एवरीथींग इज रिटन एंड गिवन टू देम बट समवेर आय फील नो इवन पुलीस न्ही बली पडटात न्ही मिडल मॅन आनी इन्फ्लुएन्शियल मनशाच्या वयल्यान हांव म्हणटा पुलिसाक न्ही तुमी तांचे रायटफूल ड्युटी कितें आसा ते करपाक तुमी तांकां प्रोत्साहन करपा जाय आनी सपोर्ट दिवपा जाय आय हॅव सीन मेनी केसीस वेर एक केस आशिल्ली अशी कालांगूट जेन्ना हांव गेल्लें तेन्ना ड्रग्सांक लागून म्हाका पुलिसांनी डायरेक्ट पयले कॅबिनांत सांगलें मॅडम सगळे आमकां पॉयंट आवट करतात बट डू यू नो मागीर कितें जाता वयल्यान फोन येता हें जाता तें जाता एक तरी आमची ट्रान्सफर जाता नाल्यार वी आर केप्ट एज ए सो आमकां कटपुटली करून दवरिल्ली आसा दीस इज वन ऑफ द पुलीस हू टोल्ड मी इन हिज कॅबिन सो मॅडम यू शूड अंडरस्टँड इट्स नॉट अज म्हणून पूण हांव म्हणटा पुलिसाक न्ही समज तुमी तो से दिलो तुमची ड्युटी तुमी करा आमी इंटरफियर जावपा ना कांयच जावपा ना पूण हितून सगळे ट्रॅक जातले पूण हितून कितें जाता एज आय टोल्ड यू it is business only is run by the higher ups. Okay. I'm not blaming all, but there are some few who are connected with these Nigerians. There are few who are running this racket. आपण कित्याक ना आपण white color शर्ट घालून असता एक तू म्हणटा ते की पुलिसाचेर अंडर कोणाक तरी प्रेशर आहा ताका लागून ते करतात ही एक गोष्ट खरी बी अशें न्ही पूण हाजो अर्थ असो न्ही की पुलिसाक सामकेच अशें सोडून दिवपाचें अशें न्ही कारण तांचे मेन जॉब्स आहात ते थोडे एक आसतात की वयर कोणी आसतय बी पूण हप्ता कल्चर म्हणटा आतां इतले वाडिल्ले आसा की तांकां फकत ते हप्ता मेळ्यार पुरो तांकां दिसा 25 लाख येले 50 लाख येले जाले मरे केपें म्हणटा गांव तातूंत जंय हांव रावता थंय पयलीं अशें ड्रग्स पिक्स कांय नाशिल्ले थंय चलतालें कित्याक मायनींग आनी मायनींग कितें रॅम्पंट जातालें तेन्ना पुलिसांक आनी कांय करपाक पडनाशिल्लें मायनिंगांतल्यान कितें एक ताजे तांगे सगळें चलतालें जेन्ना मायनींग बंद जालें सगळे सोर्सीस काबार जाले थंय ड्रग्स स्टार्ट जाले या दॅट इज वॉट ड्रग्स हॅज टेकन प्लेस इन प्लेस ऑफ मायनिंगांत लोक फास्ट मनी करताले न्ही ना पुलीस सेव स्टार्टेड एनकरेजिंग देम फॉर तांगेले मायनिंगांतल्यान मेळपाचें बंद जालें हय तांकां गाडी चलपाक जाय न्ही म्हणून हें करता सो हाका बी दिलें आनी कॉलेजी कडल्यान केपें कॉलेजी कडल्यान एक 500 ते 600 मिटराचेर ड्रग्स मेळपा जाता आनी त्या वयरच्या दुसरे वयरच्या कोर्टाचे सायडींतल्यान आनी एक जागो आहा थंय ते ड्रग्स कंज्यूम करपाचोच जागो म्हणून हे जालो आतां सद्याक जे भुरगे अरेस्ट जातात 17 ते 18 वर्साचे भुरगे ऑल आर फ्रॉम दॅट एरिया रामळ आनी शिरवय आनी ते हातूंतले शिरवय म्हणटा केन्ना तूं कोण म्हणजे थंय शिरवय असलो कोण गुंडा आसा ना अशे तरेचे हे आशिल्ले आज थंय सगळ्याक पळयल्यार एक म्हणटा ते हे ड्रग्स मागीर अंडर द इन्फ्लुयन्स गाडयो कशा चलोवन जावपी एक्सिडेंट इतले वाडिल्ले आसात की ताका लागून म्हणटा पुलिसाक सामकें क्लीन चीट दिवन आय एम बींग ऑनस्ट म्हाका कितें लेंबडेपण करपा जाय कितें म्हजें कितें बरेपण करपा जाय जाल्यार हांव तांकां कांय म्हणपा ना बट आय एम नॉट सेंग ऑल पुलीस बट देर आर सम
who are the middlemen, Yeah. who have become the agents, Yeah. who have to collect hafta and give it to the पुलीस पुलीस on top. पुलीस आपल्या सारखे जर काम करनात Hmm. हे तू जे इतल्यान कोणाक खबर नासतलें तुझे एडबग जर केस Airbag एडबग जर केस जर पळयली जाल्यार मेन म्हणटा ते पुलिसांनी ताका अरेस्ट केलो हातू काडलो दॅट इज ओके. चडान चड तो मस्ती करता ही उड्यो बीन धरून ताका ही उड्यो बीन सेल न्ही ताका हातूक भितर आमच्या हॉस्पिटलाक भितर एडमीट करपाक जालो. एक जर इंजेक्शन मारिल्ले ही उड्यो बीन जात आशिल्लो. सो Before coming to Edinburgh, I would like to tell the youth, especially youth of Goa. I understand. जायते भुरगीं म्हाका जेन्ना हांव कावन्सिलिंग करता तेन्ना सांगतात, मॅडम द प्रॉब्लम इज नो माय आवर पेरेंट्स फायट, वी हॅव सीन आवर पेरेंट्स फायटिंग, द हाऊस माहौल इज डिस्टर्ब, we feel frustrated. Some kids feel that the parents are giving too much love for the younger ones, but they are deprived, so they go in depression. Some feel that they fell in love and the girlfriend left them or the boyfriend has left, they go in depression, and then friends tell them try this, and it is nothing more, it is beyond they start with weed, then they go on cocaine, they feel better, but end of the day baba, I am telling you all, parents and तुमका जल्मा काढला त्रास करून, sacrifice करून, तुम्ही खंय तरी तांचो फ्युचर होप असता, why you are spoiling your life? These friends who are there, such friends should be kept away. आणि हांव सांगता, कोणी असल्याक खबर आसा जाल्यार मातशी दियात, बीट दियात, सांगात खंय कितें चल्लां तें. एंड आमचे गोंयच्या भुरग्यांक सांगतात, तुमकां समज कोणें बली केल्या पेडलर्स करून किंवा पयशे मेळटा म्हणून असल्या धंद्यात पडनाकात. दिस इज टेकिंग अवे अ लायफ ऑफ समबडी, दिस इज अ कर्स, दिस मनी वील नॉट, तुमकां खंयच पावपाना. हात जोडून मागता की असलें कितें आसा जाल्यार मातशें स्टे अवे फ्रॉम इट. Don't make yourselves, don't suffer and don't make your parents suffer. It is a curse. Coming to Edinburgh, now I'm telling you this also. Edinburghची गजाल आता तू पहिला 107 दीस झाले. 107 days he is suffering in GMC. What was his fault? What was his parents' fault? What was his fiance's fault? Edinburghची मिस्टेक किती झाली? मागचे दंपारा त्याने एक बियर मारिल्ली आणि तिकेट FC गोवा मेळना म्हणून कोणाचे गाडीचे अशें केल्ले म्हणून गाडीक चेप पडूं ना, मार लागूं ना, काय ना. तो आपले तकले नाशिल्लो. वेन यू आर इंटॉक्सिकेटेड, पर्सन नोज, कोण पिता तांकां जाल्यार खबर आसतलेच. इंटॉक्सिकेटेड जाल्यार सारकेंच आपले हितून आसता मनीस. पुलिसाक न्ही आपयलें, पुलिसान ताका धरून भायर काडलो. बरे भशेन विचारपाक जाय आशिल्लें, तुमी ताजेर हात घातलो, तो वायलंट जालो, तो आनी एग्रेसीव जालो, तो आंगार गेलो. मागीर तें कितें तें तुमी पयलां खंयच्या तरी चॅनलान दाखयलें. ओके, वॉट वॉज द ड्युटी ऑफ पुलीस? तो पिला मरे, एडबग पिल्लो मरे, चल एक बियर पिवं, 2 बियर पिवं, तो पिल्लो. तुम्ही पिल्ले? तुम्ही पिवून आशिल्ले न्ही बाबा, तुम्ही तुमची ड्युटी करताले. तुमचो कायदो कितें आशिल्लो? ताका धरून ताका धरपाक जाय आशिल्लो. ताणें कोणाचो जीव काडून नाशिल्लो. एडबगान कोणाक रेप करून नासलें. एडबग वॉज नॉट ड्रग्जार वयर ताणें हल्लो करना आशिल्लो, ओर कोणाक मॉलेस्ट करून नासलें, वो कोणाक मायनराक हें करून नासलें, किडनॅप करून नासलें. एडबगान इतलीच मिस्टेक केल्ली, एडबगाक धरून व्हरपाक जातालो पुलीस स्टेशनात. तुमची सेल आसा, तो मस्ती करतलो, पिल्लो भुरगो कितें हा बसतलो वगैरे रावतलो, तूं एक थापट दिल्यार तो रिएक्ट जातलोच. सो ताका काडून एक तरी सेलान घालपाक आशिल्लो. आनी तुवें म्हणलें तशें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज जस्ट 5 minutes away. वी हॅव पुलीस वॅन्स. यू हॅव पुट हिम इन द वॅन, टेकन हिम टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड टोल्ड द डॉक्टर ताका मातशें न्हिदपाक मातशें हें करून म्हणून. तो सुद्देर येता आसलो 6-7 hours तो आपशी निवडता आसलो. one night you all have kept him in the police hospital on the bed. And morning you all could have taken an undertaking and send him back. इतलो व्हडलो क्रायम नाशिल्लो तो. पूण ताका तुमी कितें केलें? हाडलो, मस्ती करता. केन्ना केन्ना एक चड सिंगमाचे वयर जावपाक सोदता. बी सिंगम इन अ गुड वे, नॉट इन अ बॅड वे. सी यू ऑल आर गेटिंग हिम, ताच्या दोनी पांयांक न्ही चेन बांदल्या. चेन बांदपाक अलाउड आसा. सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स पळय, BNS Act, you cannot tie somebody chain like that. You have to take permission if you are chaining a criminal. And that to be from the court. And that also has to be from the court. And you know how it is. तुम्ही काढता ताका चेनीन बांदतात, तेजो बॅलन्स ना. आनी आवय सांगता, बरें आमी हें करुया, तो भुरगो बोटीर वचपाचो, 3 लाख म्हयन्या जोडपाचो, आमचो एकलो सहारा तो. आवय सांगता, माशेन सांगता. नोबडी इज लिसनिंग टू दॅट. हो पुलीस राव म्हणटा, रिपोर्ट घेता. हो शिरवयकर म्हणतो निलेश, मिंगेल म्हणटा खंय आनी चाळून घालता. आनी तो हो खंय वता खंय ताका, आनी ताका ते खांब्या फाटल्यान कितें दवरलें ताका धरता आनी ओगी करता कितें तरी मारता, उडयता. वॉट एवर इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर. You, even if I try to take this phone and do this action to hit you, intention of hitting you is attempt to murder. Hope you know that. And BNS Act आसा ताका मारलो तो बरें आसा. तेजे हें फुटलें. आवय सांगता, माशेन सांगता ताजे आंटी आनी ते चली सांगता फियांचे that Edinburgh was in the pool of blood and it was total silence. मागीर ते भिले, तेणी काडले, ते खंय कितें दवरलां खबर ना, काडले ताका काय आनी मागीर
हांगा व्हेले हॉस्पिटलाक दासावट डिस्ट्रिक्टान गेल्यार मागीर सांगले ताचे ब्रेनाक कितें तरी मार लागलेलो आसा एंड पुअर गाय नाव 107 days in the hospital. He was in the ICU for more than 1.5 months, 45 days. You know how I've been following up that matter. Dr. Ponraj and the team has done his surgeries. 3 surgeries are done. 1 surgery was done जावना ताजे मागीर ताजे कितें तरी पास येवपाले. सेकंड सर्जरी केले ताका कन्वर्जन्स येता. आतां थर्ड सर्जरी करून 30 दीस जाल्या. ताजो तो पार्ट काडिल्लो तो स्कालात प्रिजर्व केल्लो पोटात तो आतां घातला. पयलो तो चेपलोलो खड्डो दिसतालो आतां बरो ओपन बरो नॉर्मल दिसपाला. बट हाऊ मच आवय भयण माशेनाक गर्लफ्रेंडाक हॉस्पिटलात जमनेर न्हिदप कोण मेल्ले मोडे व्हरतात हाडटात यु नो क्रिटिकल केसीस हाडटात. हाऊ दे मस्ट हॅव इटन फूड हाऊ मस्ट हॅव वॉट वॉट वॉज देअर फॉल्ट that they had to suffer. And I'm telling you, I'm being honest, if I was not there, Edberg would have been just a flying story. म्हाका दिसना ही आनी स्टोरी जावपाची. I went on following up, giving updates, meeting up, talking to doctors in the ICU. खंय तरी जालां जाल्यार म्हाका दिसना एडबर्ग आयज आमकां दिसपाचो देखून म्हणून बरें दिसता. एडबर्ग पळयता स्मायल दिता. ताची उलोवपाची स्पीच क्लॅरिटी अजून जावना. ताजो रायट लेग अजून हें जावना. ताका फिजिओथेरपी दिवपा पडटली आतां 3-4 म्हयने. इट वील टेक हिम एटलीस्ट आय फील म्हजे कोंतान जाल्यार मोर देन 2 months 3 months लागतलेच ताका. And worst part is Tikam, SP Tikaman next day कितें दिले स्टेटमेंट नहीं वो नशे में था whatever he was intoxicated he lost his balance and he fell. Then why you all suspended those guys? तुमची मिस्टेक आसा. क्रायम ब्रांचाच्या मनशान सांगिल्लो आसा. क्रायम ब्रांचाच्या पुलिसान सांगिल्लें आसा. See, I had gone when they were giving their this thing statement. The mother, the aunt, I had gone. I had even brought them back and dropped them at JMC. And later, now of late, we come to know the crime branch inspector only has told that see the fault is with fault मेळ्ळा तांकां CCTV चे तांकां मेळ्ळे. So he says the fault lies with our department. So what you all have done about it? That will come to back, रे. मागे device पे कदमाक phone मारलो because he called me and said send the aunt and this one the mother and the fiance. We want statements. So I followed up with SP Kadambab in Vasco. He told me, Pratima, I am here given the charge of doing inquiry on the police department. डिपार्टमेंट आणि ते एक सायडीक क्रायम ब्रांचात चलता आणि ह्या सायडीन चल्लें हें. पूण नोबडी हांवें कितें म्हणलें भोगसपा जाय चल सगळ्यां कडेन मिस्टेक जाता बट नो रिपेंटन्स. यू आर नॉट इवन कमिंग टू सी एडबर्ग. एडबर्गाक कितें हेल्प मेळ्ळ्या पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान कितें मेळ्ळां. इट वॉज फॉल्ट ऑफ हूज ऑफ द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट कित्याक म्हणटा हांव होम मिनिस्ट्री कोणाच्या अंडर येता पुलीस गव्हर्मेंटाच्या. इट वॉज एक मनीसपण आसपा जाय. आनी कोण रे तो आमचो नावेलीचो भुरगो गोंयकार मरे तो ह्या मातीतलो भुरगो. कॉम्पेन्सेशन ना कांय ना. हांवें लोकांक उलो मारून मरे लोकांनी कितें कितें इस्मॉल धाडला. लोक करता बिकॉज मदर इज ओल्ड. शी इज ओनली हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम्स हाय ब्लड प्रेशर नीज प्रॉब्लेम आसा. वियोला आंटीक ताजो बापूय 3 स्टँड घातिल्ले आसा लास्ट इयर. तो एकलोच जोडटालो एंड टुडे सगळें जाल्लें आसा मॅस जाल्लें आसा. सो डोंट यू थिंक दिस इज अ पुलीस मिस्टेक. थोडे लोक म्हाका म्हणटा हय उलयतात पुलिसाचे पुलिसाचे घालपा. नो पुलीस आर नॉट आर एनिमीज. म्हाका पुलीस खूब पावल्या खूब केसीस म्हणजे क्रॅक केल्या. म्हाका खूब रिस्पेक्ट दिता. बट वॉट फीट ऑफ एंगर केम. यू हॅव टू कंट्रोल युअर सेल्फ. फीट ऑफ कंट्रोलान तुवें केलें पूण कोणाचें लायफ तुवें हें केलां स्टेकार घातला. सो पुलिसांची मिस्टेक जाता. पुलिसाची जायना अशें ना. ताजेरूय मातशें घालपा जाय. सीएमान हाजेरूय मातशें पळोवपा जाय. तुजें डिपार्टमेंटांतल्यान कितें रॉंग जालां ताका जस्टीस मेळपा जाय. वी आर जस्ट प्रेइंग दॅट एडबर्ग शूड कम आउट बी फिट एंड फायन एंड गेट जस्टीस. आता हे आमचे जे चर्चा कन्क्लूड करता आसतना तुका जर हे जाय हे सिच्युएशन सुदारपाक जाय जाल्यार कितें जावपाक जाय ते सगळें. नो म्हाका दिसता पयलीं म्हणटा ते न्ही तांकां ट्रेनींग दिवपा जाय पुलिसांक न्ही. आनी ट्रेनींग म्हळ्यार नॉट इन वन्स अ इयर. नॉर्थांत आनी सावथांत 2 कडेन हे सगळे पुलिसांक न्ही पळय खंयचो मोर्चा आमी घेवन वता प्रोटेस्ट घेवन वता जाल्यार आमकां 6 बसी धाडटा. तुमी पळयला म्हजेरूय 17 केसीस आसा. तुमी नाका थंय पुलिसांक न्ही बिजी दवरतात. तुम्ही हेल्मेट ना म्हणटा कोण हाडचो ना ते पयशे कलेक्ट करपाक तुम्ही दवरता. तुमचे रस्ते काय सारखे आसनात. तुमची फॉल्ट तुम्ही पळोवपा जाय. हांव म्हणटा तांकां ट्रेनींग दियात. हाऊ टू बी डिसिप्लीन. हाऊ टू एक्ट. खरें कितें आसा तें जस्टीस म्हणल्यार कितें लॉ एंड ऑर्डर म्हणल्यार कितें पुलीस म्हणल्यार कितें तांकां तांचो कायदो कळपा जाय पयलें. अरे बाबा इवन दीस ते बातरावणी व्हरून बरें आय अंडरस्टँड. समज खंयचो पुलीस आयलो PI आयलो आनी PSN सांगलें ना आमकां हे कलेक्ट करपाक पडटा कित्याक ड्रग्साचेर आमकां मातशें मायल्ड वचपाक पडटा कित्याक इतलो हफ्ता आमकां ह्या मंत्र्यांनी व्हरून दिवपाक पडटा. तांचो जॉब गेलो तें म्हाकाय खबर आसा. पूण तसले दोग जाण सिंगम कोण भायर येवन केले न्ही तांकां वा मेळटलें. वा मेळटलें. एक्सपोज करा मरे सांगा मरे. एट द कॉस्ट ऑफ त्याच पुलिसाच्या भुरग्यांचे बरोबर फाल्यां जाल्यार कितें जातलें तूं म्हाका सांग. वॉट वील हॅपन. एंड सम पुलिसाच्या घरां भुरग्यांक देखून हॅव स्टार्टेड कन्झ्युमींग ड्रग्स बट दे आर हेल्पलेस. पूण कॉन्शियस म्हणचे आसपा जाय. बली वता आमचे गोंयकारांची. आनी दीस फिगर वॉट यू हॅव गिवन मी 78 crore ऑफ लास्ट इयर इज नथींग ग्रेट.
कोणाची जयजयकार करपाची गरज ना गव्हर्मेंटाची बेगीन वाव इतले ड्रग्स घेतले इतले धरले हे कांयच न्ही हे म्हजे एक नाकूट दिकून न्ही हांव तेंय सांगता तुका इतलो घोटाळो हे पयशांचे दीस मनी मायनींग बंद हें स्टार्ट जालां बट एट द कॉस्ट ऑफ आगोन्स एंड दीस इज गिवन अ व्हेरी बॅड नेम टू गोवा. सो ह्या हाचेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. मेन म्हणटा ते एक ड्रग्स केसीस जर केपें सारक्या गांवांनी जर सांगे सारक्या गांवांनी जर ड्रग्स पावतात जाल्यार आतां अशें म्हणपा पडटलें की आतां सरकार तुमच्या दारी म्हणटात तशें तशें आतां ड्रग्स Drugs तुमच्या दारी. तुमच्या दारी पाविल्ले आसा काय कितें अशे तरेची स्थिती हे जाल्ल्यान हातूंतल्यान मेन म्हणटात ते आमचे जे फुडले नागरीक म्हणटात आमी फुडले जे सगळे देशाचे राज्याचे किंवा देशाचे जे निर्णय घेवपाची जी पिढी आसा तीच पिढी हांगा काबार जाता. सो हातूंत भितर एक आतां हें करपाक जाय की निमाणे कडेन कॉशियस म्हण आसतलो आतां सगळ्यांनी आपल्या कॉशियसाक हात घालून ही जी गोंयांक कीड लागल्या ती कशी ना करप हाजेर लक्ष दिवचें इतलेंच आमी म्हणटात. आनी ही चर्चा थांबयतात. तूं आयलें देव बरें करूं थँक्यू सो मच. आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.